रमेश नाईक, अंजुना कायसवा बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमन. माझ्या वांगडा आमचे मेंबर सत्यवान हरमलकर आणि दुसरे संजय नार्वेकर. विषय असा, हो वागातोर जो बीच आहा, ह्या वागातोर बिचाचेर फाटली 5 ते 6 वर्सां आमच्या निदर्शनाक येता त्या प्रमाणे ही ऑलिव्ह रिडली ही समुद्री कासवां तांतयां घालपाक येतात. आमच्याकडे गेल्या 5 वर्साचो 6 वर्साचो रेकॉर्ड आहा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडसून मेळ्ळलो आहा. हांगासर तांतयां घालपा खातीर जी कासवां ती मोठ्या प्रमाणात येतात, पण त्याच्या खातीर आमी हांगासर ह्या बिचाचेर ही हो जी आहा ती हॅचरी करपाची, हांगासर टर्टल नेस्टिंग सायट करपाची म्हणून गेली 4-5 वर्सां डिमांड करत आहात, मागणी करतात. आम्ही प्रत्येक खात्याकडे ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटात त्यांच्याकडे कॉरेस्पॉन्डन्स केलं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केलेले आहा, एन्व्हायरमेंट केलेले आहा, आमचे GSBB कडे केलेले आहा, सगळ्यांकडे केलेलं कॉरेस्पॉन्डन्स केलं की ही जी वागातोर बीचवर टर्टल नेस्टिंग सायट करपाची आणि हॅचरी करपाची हांगासर. कित्याक तर हांगासर जी तांतयां हांगा ह्या वर्साच्या हेच्या प्रमाणे तांतयां जी काडली जातात हांगासर घातली जातात त्या आसवा कडसून ती पेडण्या हांगासर हॅचरी आहा मोर्जे थंय येयली जातात आणि थंय तेंची ती तितूनसून पिलां काडटात, ती समुद्रान सोडटात. ह्या वर्सा 2024-25 सालान 10 फावटी ही घालपाक गेलेली कासवां तांतयां घालपाक हांगासर येयलेली आणि 10 ते 15 फावटी रिटर्न गेलेली आहात. रिटर्न गेले परत जी रिटर्न गेल्यात परतून गेल्यात ताका काही कारणां आहात. जे समुद्राचेर हे चलता, समुद्र किनाऱ्याचेर जे कितें नॉयज पोल्युशन चलता, गाडी कोणी टुरिस्ट गाडयो व्हरतात, काही पार्ट्या केले जातात, त्या कारणां खातीर कासवां रिटर्न गेलेले आसात अशी कारणां दिसून येतात. आणि फाटलो 5 वर्साचो रेकॉर्ड सांगता तुमकां, 2021-22 4 फावटी हांगासर नेस्टिंग जाली, तितूनसून 230 तांतयां हांगा मेळ्ळेली आहात. 2022-23 3 टायम नेस्टिंग जाला, तितूनसून 364 तांतयां काडलेली आहात आणि तितून 173 पिलां जी आहा ती सोडली गेली अशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडसून मेळ्ळेल्या म्हायतीनुसार. 2024-25 जो 17 फावटी नेस्टिंग जाले हांगासर, तितूनसून 1868 तांतयां मेळ्ळेली आणि 2024-25 10 फावटी जी नेस्टिंग जाले हांगासर आणि तितूनसून 1160 तांतयां काडली गेली, हांगा घातली गेली कासवांनी. पण ती तांतयां जी आहा ती मोरजी येयली आणि तितूनसून म्हणटात ते 338 फक्त 338 पिलां भायर पडली. म्हणजे जे हांगासरसून ते ट्रान्सपोर्टेशन जाता किंवा येयले जाता तितून ती पिड्यार जाली आनी कित्याक बाकीचे म्हणजे मोर दॅन 800 जी पिड्यार जाली तांतयां ती कित्याक जाली कळना. ताका लागून आमची डिमांड आहा की वागातोरची जी हांगासर हे घालतात नेस्टिंग करता कासवां ती वागातोरानच हांगा दवरपाक जाय. त्याच्या खातीर हॅचरी करपाची आणि हॅचरी करून हांगासरची तांतयां हांगासूनच समुद्रान सोडपाची अशी आमची डिमांड आहा. आमी फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन डिमांड केलेलो आहा, चीफ मिनिस्टरा कडेन केलेले आहा, सगळ्यांनी कॉरेस्पॉन्डन्स केला पण कोणीच अजून पर्यंत दखल घेवंक ना. तर आमची मागणी आहा ह्या वागातोर बिचार टर्टल नेस्टिंग सायट डिक्लेअर करपाचो आणि हॅचरी करपाची अशी आमचो डिमांड आहा. टर्टल नेस्टिंग सायट करपाची आणि हे टर्टल्स हांगासर येतात ही हांवें म्हाज्या निदर्शनाक येयल्या उपरांत दाखोवन दिलेले हांगा टर्टल्स येतात आणि त्याच्या उपरांत मागीर फॉरेस्टान आपले गार्ड हांगासर डेप्यूट केले. फॉरेस्ट गार्ड हांगासर येतात रातचे आणि त्या सिजनान नोव्हेंबर ते मार्च पर्यंतच्या ह्या सिजनान ते हांगासर येतात, रातचे भोंवून वयतात. आतां एक बरी गजाल जाल्या त्या फॉरेस्ट गार्डांक रावपा खातीर फॉरेस्टान हांगासर एक तेंचो बूथ उबो केलेलो आहा, फाटल्यान आहा तो बूथ उबो केला. तांकां अजून लायट मेळूंक ना, पण तेंच्यांनी ते बूथ उबो केलो ते बऱ्या चांगली गजाल. पण आतां टर्टल नेस्टिंग सायट करपाची ही आमची प्रामुख्यान मागणी आहा ती आणि हॅचरी करपाची ही मागणी आहा, ही पूर्ण करपाक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. गेली 4 वर्सां चालू आहा, कंटिन्यूस आमी डिमांड करीत आहा. काय तुका रिप्लाय येवंक ना? आमकां अजून कांयच रिप्लाय येवना. फक्त एक दोन डिपार्टमेंट सांगतात, 1-2 डिपार्टमेंटाचो येयलेलो क्लायमेट चेंजेस डिपार्टमेंट सांगता आपल्याकडे काय ना यांच्याकडे चला म्हणून कोस्टल त्याच्याकडे कोस्टलाकडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केलं ना ते म्हणतात आमच्याकडे काय ना तो कोस्टलान पडटा, कोस्टलाक तुम्ही हे करा. कोस्टल म्हणटा आमच्याकडे काय पडना तुम्ही फॉरेस्टाकडे करा. एकमेकाचेर धुकलता ते फक्त. म्हणजे गव्हर्नमेंट सिरियस ना अशेंच दिसता. सिरियस ना म्हणजे आता गव्हर्नमेंट सिरियस ना का आनी कोण सिरियस हेचेर कोण ऑब्जेक्शन घालता कितें करता ते आमकां कळना. आमी कितें आमचे सगळे नेचर सेविंगाचें आमचें काम
बायोडायवर्सिटी जतन त्याचे जतन करपाचें आमचें काम. हे जे आहात टर्टल्स जे आहात, कासवां जी आहात, हे बायोडायवर्सिटीचो एक भाग आहा. ते हांगासर येतात, ते हांगासूनच तांकां हे जावपाक जाय, तांतयां हांगासून तितून पिलां भायर सरपाक जाय, इतकीच आमची मागणी आहा. BMC अंजुना कायसवाचो मेंबर आसा. तशेंच आमचो प्रेसिडेंट रमेश बाबान सांगला त्या प्रमाणे गेली 4-5 वर्सां जो पर्यंत जेन्ना आमी एज अ मेंबर ऑफ BMC जाले तो पर्यंत आमी हेचेर फॉलोअप घेत आसले की वागाथर बीग वागाथर वो बीच म्हणटा पळय थंयसर प्रत्येक वर्सा ही रेडलीट ही कासवां जी पळय आसा ती तांतयां घालपाक येता. आनी इवन आमी हे लेटर इवन आमचे कन्सर्न MLAक सुद्दां केल्ले. तिणीन सुद्दां ते लेटर फॉरवर्ड केल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की हांगर ते कासवाचे नेस्टिंग सायट अशी डिक्लेअर करप म्हणून. म्हटल्यार आजून पासून खंयच्याच डिपार्टमेंटान हेचेर सिरियस घेतलेले ना. या आमचो जो CM आहा तेणीन सुद्दां सिरियस घेतलेले ना. म्हाका कांय सजमाना जे आयज पळय जी आमची ऑथॉरिटीज जी आसा इन्स्टेड ऑफ प्रोटेक्टींग द बीच आनी जे पळय जेका उलोवपाक जायना त्या एक तरेचे जे कितें म्हणूया आतां आमच्यान ते एनिमल्स जे दर्यांसून वयर येता मॅमल्स ते दर्यांसून वयर येता आनी तांकां उलोवपाक जायना आनी तेंची ते जेन्ना पळय ब्रिडींग करता तेचें संरक्षण करपाक जेन्ना एज अ BMC आमी जर कोणा कडेन उलो करता तेजें प्रोटेक्शन जाय म्हणून हे एक आमकां एक दुख्खाची एक हे दिसता की हे आमच्या सरकारान हेचेर काही तरी विचार करूंक जाय आनी हो वागाथर बीच अशें मागता आमी की टर्टल नेस्टिंगाक रिजर्व करून दवरचो. अशें न्हू की एवरी टायम आमचो ट्युरिजम इवन ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणटा की आमी वी हॅव टू ग्रो द ट्युरिजम. वी हॅव टू ग्रो द ट्युरिजम. इट इज नॉट ओन्ली द फोकसींग जे गोंया खातीर ट्युरिजम ग्रो अप करप. इन द सेम टायम जे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता ते सुद्दां आमी प्रोटेक्शन करूंक जाय. हांगर सँड ड्यूम्स आहले कुशीकूच थंयसर सँड ड्यूम्स आहले थंयसर सुद्दां आतां कन्स्ट्रक्शन येयलें. आमी तेचेर फॉलोअप घेतले कितकेच कोणीनूच एक्शन केली ना. त्या खातीर आमचो डिमांड आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे कन्सर्न ऑथॉरिटी NIO सगळ्यांक डिमांड करता की हो आमचो वागाथर बिचाचेर टर्टल नेस्टिंग हे प्रिजर्व करपाक तांकां आमी डिमांड करता की हेंच्यांनी लक्ष घालून हांगर हो वागाथर बीच हो सेफ करून दवरपाचो तेंच्या खातीर की इन फ्युचरान जी कासवां येतली पळय ती हांगरसूनच तेंची पिलां भायर सरून ह्याच दर्यान अशी वयतली. कित्याक हांगरसून जेन्ना ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता आनी ते हांगरसून पळय मोरजे घेवन वयता तेन्ना ती डॅमेज जाता आनी त्या खातीर तेंची ती पिलां सगळींच मेळना. ह्या खातीर आमचो रिक्वेस्ट आहा की अशें हो रिजर्व करून प्रोटेक्शन करून हे दवरपाचो. अशें न्हू की बाबा खंयसरूय एक आमी डिमांड केलो जाल्यार हेचेर विचार करून सरकाराकूय मातशें लक्ष घालून हांव CM कडेन रिक्वेस्ट करता की मागता की रिजर्व करपाचो. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.